to know about where the children are. It is not mean that the government has not taken the hands out and they have not running from the responsibility. They are already cleared on this. Being as a parent, yes, they parents has to look especially in the minor things. Parents should have find out where children has taken any somebody's place and all. This parents should be there. This is the it is the responsibility of the parents also, and it is the responsibility of the government also. We are not running about this shouldering the responsibility. CM has already clarified in the yesterday early in the morning at around 2. So I cannot answer on that because हर एक नुकसान किसको होता है, नुकसान किसको होता है, वो पेरेंट को ही ज़्यादा होता है. So government, what will happen? Actually, what is the problem? If हर एक आदमी के पास और हर एक लड़की के पीछे एक पुलिस कांस्टेबल सिक्योरिटी लगा तो कितना लोग जानना पड़ेगा. वही तो बात है. तो वही गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग अबाउट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. They are protecting. Government is there with the people. So according to you, who is the responsible? No, I cannot directly comment on that direct statement. I say that parents are equally responsible for the child's future. उदक गोंयांत टोटल लोकसंख्या 19 लाख आसा. आमच्या 19 लाख लोकसंख्येक 600 मिलियन लिटर पर डे दिवपाक जाय. आमचे कडेन जवळ जवळ आतां 525 मिलियन लिटर सद्या सप्लाय आसा आनी म्हाका दिसता आनी 4 म्हयन्यांत हेजें शॉर्टफॉल उदक आसा 75 ml तें कवर जाता. पूण 4 म्हयने देखून लोकांनी कित्याक ना ना बाकीचे बी टँकर धाडटा न्ही, तशें ना. बाकीचे टँकर धाडटा, बाकीचे सप्लाय सगळें आसा. पूण हें कितें आसा, मातशें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी वाडोवचें आसा. पळय हें फाटलें आमी स्वतंत्र जालें 1961. फाटलीं 8 वर्सां आनी एक मंत्र्यान काम केलें. पयलीं काँग्रेसीन कांयच केलें ना हेंच्यांनी, म्हणून आमचें करचें पडटा. मंत्रीन आतां फाटले 8 म्हाज्या पयलीं कोण आसलो मंत्री? तुमचोच न्हू तो. तेणी हें केलें ना. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तेणें करूंक ना म्हणून तुका भोगचें पडटा. आसा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालता आसतना गल्फ म्हणजे फॉरेन कंट्रीज आमी भोंवल्या थंय एक 100 ml समज वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट चलता जाल्यार 200 ml स्टँड बाय आसता. आसपाक जाय तशें. हो एक ब्रेकडावन जाल्यार सगळें बंद. तेणें कांयच विचार करूं ना पयलीं म्हणटा. तेच न्ही आतां आमी करता न्ही. 100 ml वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट समज चलता जाल्यार 200 ml स्टँड बाय आसपाक जाय. हो ब्रेकडावन जालो दुसरो स्टार्ट. पूण तो काम तुका एसेंब्लीनूच स्टँड बाय त्या घरा कडेन बरें इनवर्टरूय बरें लायता मरे जनरेटर बिल्डर. हांगा PWD वर्गाचेर तें लक्षूच दिलें ना. आतां तो सगळें आपूण केलो म्हणटा. आपूण केलो एडवायस दिता न्हू तो ह्या दिसांनी एसेंब्ली. कितें आसा एडवायस दिवपाक बेकार न्ही तो. एडवायस दिवपाक कितें आहा. त्या कितें खातीर तें पळय काम करता मनीस सदांच कमी उलयता आनी एडवायस दिता ते सदांच काम कमी करता. तें कळटा मरे हें सगळें 18 वर्सां कितें. रस्ते बेगीन जातले न्ही हे सगळें. 100% डिसेंबर बिफोर डिसेंबर सगळे रस्ते जातले. सिमिटाचे जातले हेजे जातले. नॅशनल हायवे टोटल आसा ते कॉन्क्रीट. बिकॉज यू आर बट थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट कॉन्क्रीट न्हू ताका लागून. कॉन्क्रीट नॅशनल हायवे टोटल 4 लायन आसता कॉन्क्रीट. सर्वीस रोड आसात ते तुगेले हॉट मिक्स कार्पेट आनी बाकीचे स्टेट रोड आसात ते स्टेट हायवे आसा ते सगळे. काल गोवनकाँटेन आतां सेतूचेर कितें स्कॅम कितें म्हणून काडलां. कितें तेजें हे स्कॅम तेका कितें आसा चड वर्सां सरकाराक रावंक मेळना. तो आतां तें स्कॅम पळय कितें आसा उलोवपाक कितें टिका करपाक काय ना. तें म्हाका थिंगा कांय ना. स्कॅम कसो आसतो रे तो अटल सेतू तो जे पयशान जे ते कॉस्ट आयला म्हाका दिसता हार्डली ताका 250-300 कोटी कॉस्ट आयला. पूण आयज तुमी पळयत अटल सेतू तो स्कॅम कित्याक म्हणटा. आतां तें इन्वेस्टिगेशन करपाक दिवपाचें स्कॅम जाल्यार तें जाल्यार पेपर जाय न्ही. ते तोंडान म्हणटा पूण आतां येदो व्हडलो अटल सेतू बरो पूण ताका खड्डे कशे पडले तर वयल्यान पळय. खड्डे पटान कितें जालें ताका अटल सेतू टोटली हॉट मिक्स कार्पेट पयलीं सकयल तुगेल्या कॉन्क्रीट आसा आनी मागीर तुगे हॉट मिक्स कार्पेट घातला.
तें कॉन्क्रिटीक हॉटमिक्स कार्पेट मॅच जायना ताका हॉटमिक्स कार्पेट घालून ती क्वॉलिटी आसता ती तेणी मेंटेन केली ना मॅच जायना जाल्यार आतां कित्याक काडटलो आतां आतां सांगला आतां काडटलो नवो घालता सगळें पयशे मागीर खंय पयशे दिवपाक ताका ते डिफरंट लायब्ररी पिरियड आसता ते मेंटेनन्साचे 3 वर्सां आसा तेगेले अजून कितले तेंपूच तुमी हांवें सांगता आमकां लायबिलिटी ताका सारकें ना जाल्यार करून कित्याक लायता अरे सारकें तशें न्ही रे कितें आसता पळय ताचे काय करप पयलीं आनी मागीर लायबिलिटी घालप मेंटेनन्स म्हणटा तो विशय आसतात खंयचे स्वता सुद्दां जिवाक सुद्दां मेंटेनन्स म्हणटा तें आसता न्ही ते मेंटेनन्स घालचेच पडटा कांय जाता न्ही तशें मेंटेनन्स आतां पळय कितें आसता आसपाल्ट आमचे गोंयांत आमचे इंडियेकय ना आमकां फॉरेन कंट्रीला हाडचो पडटा खंयच्यान येता आसतना कितलो मिक्स जाता वाटेर आमी त्या खातीर गोंयांत इम्पोर्ट करपाक सोदताले पूण आमकां कांय म्हणजे जालना तें आमचें काल रवी नायकान देखून तुमकां एक एडवायस दिलो की आदलो तेंप तो गेलो पुर्तुगेज टायमाचेर ते रबल बाग घालून घेतला आतां ते कॉन्क्रिटूच घालना सगळेच रस्ते जावन जाय पळय सगळे विलेजींतले बी कॉन्क्रीट जावपा नाका फक्त नॅशनल हायवे कॉन्क्रीट जावपा जाय आनी कॉन्क्रीट रोड जे आसा ते म्हणजे जे रहदारी करता ते ट्रॅफीक म्हणजे जे रहदारी करता जे तांकां त्रास मोटरसायकलीवाले तर सामको त्रास ते स्लीप जावंक शकता पावसा बी डेंजर आमच्या गोंयांत ते विचार आसता रे मातसो पळय थोडे अशे विचार नासतना उलयता आतां कोण म्हणटा तूं ते विचार नासतना तूं सांगतो मनीस हां तो ना तो केन्नाय पळयता विचार नासतना कित्याक उलयता ते खांडेपार पुलाचे वयल्यान पडटो म्हणटा अरे ते बंद केला आनी ते पायपा सायज आनी कोणाचे ते हे आतां फावंडेशनाचे फातोरले येतात ते काडप हे योग्य रे ते लाव मरे कोणी काम करया मरे आमी ऑटो ब्रीज एक्सटेंशन घेता वाडला ते पयला इन्स्पेक्शन वाडला ते बरेंच वाडला पळयत मरे लोक म्हणटा एक पण आमीच रॉंग इन्फॉर्मेशन गॅप जे आसपाकूच जाय तो फूल लोड जितलो तेगेले कॅपेसिटी आसा त्या प्रमाणे तो मातसो मुवमेंट आसपाक जाय पुलाक क्रॅक ब्रॅक कांय ना हांव सांगूंक हाडला हांव आतां धाडला इन्स्पेक्शनाक काल जो आमचे गोंडबाबान प्रश्न हाडलेलो आनी इन्स्पेक्शनाक धाडला गोंडबाबान न्ही गुंडाळ बाबान प्रश्न हाडलेलो म्हणजे म्हाका विचारलो आमी धाडला इन्स्पेक्शनान बेगीन तुका रिपोर्ट दिता ओके पर्सनल व्हेहिकल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट